माध्यम प्रश्नाचेर भाजपा सरकारान भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाचो विश्वासघात करूंक ना अशें मंचाचो फुडारी उदय भेंब्रे म्हणटा। माध्यम बदलपी शाळांक अनुदान चालू दवरप बरोबर न्ही, मात सरकार ते केन्नाय बंद करूंक शकता अशें उदय भेंब्रेन काणकोणा भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाच्या बसकेंत उलयतना सांगलें। त्या लोकांनी विश्वासघात केला तुमकां दिसना? ना ना, तशें म्हाका बिलकुल दिसना। कित्याक तांच्याय मनांतली भावना आमची मनांतली भावना इतलीच प्रामाणीक आशिल्ली, ह्या विशीं म्हाका इल्लोय दुबाव ना। आनीक धोरणांत तत्व म्हणून हें मान्य करूंक ना। ग्रँट जी दिल्या करूंक माध्यम बदललेल्या शाळांक तो केवळ अपवाद केला, आनी हो अपवाद केन्नाय बंद करपाचें सरकाराच्या हातांत आसा। तो प्रश्न येना इतल्या खातीर की तूं इनाम परत कित्याक दिता, तूं एक अमक्या धोरणाचो निशेध करता, ते निशेधाचें प्रतीक म्हणून तूं काडून तुगेलें पारितोशीक परत दिता। हांगा निशेध करपाचो प्रश्न ना, कारण हांगा आज जे सरकार चलयता ते काल आमच्याच बरोबर आमच्या प्लॅटफॉर्मार आमचीच भाशा उलयताले। आतां आमची अपेक्षा इतलीच की जी भाशा ते उलयताले ती तांणी प्रत्यक्षात निर्णयाच्या रुपान सिद्ध करून दाखोवचें। ज्या शाळांनी पोरूं माध्यम बदललें त्या शाळांची ग्रँट चालू उरतली अशे तरेचें एक कलम तातूंत आसा, आनी तें कलम वाचल्यार दिसता की ही ग्रँट अनिश्चित काळ पर्यंत चालू उरतली। तातूंत म्हणा की त्या भुरग्यांचें लुकसाण जावचें न्हय म्हणून, म्हणटा त्या भुरग्यां पुरतीच ती आसूंक जाय आशिल्ली, पूण तशी मर्यादा थंय सांगूंक ना। म्हणटकच ज्या शाळांनी नियम मोडून माध्यम बदललें आनी ज्यांनी न्यायालयाच्या आदेशाचो अपमान केलो त्या शाळांक खरें म्हणत जाल्यार ख्यास्त जावपाक जाय, पूण ते ख्यास्त जावचे ऐवजी तांकां ग्रँट दिवप म्हळ्यार ते बक्षीस दिल्ले भशेन जाता। PSNLतले कोंत्रादा वेले कामगार सेवेंत कायम करचे म्हण मागतात। कोंत्रादा वेल्या कामगारांनी आयटकाच्या फुडारपणा खाला बुधवारा BSNLच्या पणजे पाट्यावेले मुखेल कचेरेचेर मोर्चा हाडलो। कोंत्रात पद्दत रद्द करची म्हण तांणी अधिकाऱ्यांक निवेदनय दिलां। मोर्चाक सुमार 100 कामगार आशिल्ले। मागण्यो पुराय जाल्यो ना जाल्यार 18 जुलय सावन संपार वचपाची शिटकावणी कामगारांनी दिल्या। 18 जुलय हाच्या भितर आमचो प्रश्न मिटाना। जे प्रश्न म्हणल्यार कमीत कमी पगार 10,000, त्याच परी आमकां ज्यो कायद्यान हक्कान सवलत्यो मेळपाक जाय त्यो प्रॉव्हिडंट फंड, ESI, मेडिकल लीव, पेड लीव, ह्यो ज्यो बेनिफिट्स आमकां मेळपाक जाय त्यो बेनिफिट्स जर आमकां मेळना आनी कॉन्ट्रॅक्ट पद्दतीचेर ती काबो करपाक, नोकरी करपाक, सोंपोवपाक जर सरकार उपाय घेयना जाल्यार फ्रॉम 18 जुलय आमी संपार वेतले। ताका लागून ही नोटीस आमी दिता। डू यू एग्री? सगळे एग्री? मातशें हात उखलून सांगात। आदलो पंचायत मंत्री बाबू आजगांवकाराच्या फुडारपणाखाला गांधी मार्केटांतल्या पसरकारांनी मंगळारा मडगांवच्या नगराध्यक्षाक घेराव घालो। उपनगराध्यक्ष प्रतिमा कुतिन्हो गांधी मार्केटांतल्या पसरकारांकच पिट्टा अशी कागाळ हे पसरकार करतात। अतिक्रमणां काडपाची आसत जाल्यार पुराय शारांतलीच काडात अशें आव्हान बाबून मडगांवच्या पालिकेक दिलां। जी पार्सलिटी केल्या ती म्युनिसिपालिटी की समज तो ड्रायव करपाक सोदता, समज एन्क्रोचमेंट काडपाक सोदता जाल्यार सगळ्या मार्केटाचे काडपाचे, एक मार्केट टार्गेट करची न्ही। लास्ट टायम प्रतिमा जी कुतिन्हो आहा ताणें कायदो हातान घेतलो, येवन आमगे जे वेंडर्स आहा ज्या लोकांनी एन्क्रोचमेंट तेंचे खोंट मारून पाटी बिटी काडप ही दादागिरी चालू केली। तेजे खातीर जेन्ना तेणें इन्स्पेक्शन करून रिपोर्ट तेणें चीफ ऑफिसराक दिवपाक जाय तो दिवना आनी मागीर चीफ ऑफिसर एक्शन घे म्हणपाक कारण चीफ ऑफिसरान इम्प्लिमेंट करप तें। पण हे येवन दादागिरीन जे करता हे योग्य न्ही हें सांगपाक आज आमी कुतिनाक मेळपाक येवपाक सोदताले, पण तें आमकां मेळूना। पण आमगे एकच आहा की इन्क्रोचमेंटाक आमगे कसलोच सपोर्ट ना एसोसिएशनाचो। इन्क्रोचमेंट हो काडपाक जाय, इन्क्रोचमेंट हो वचपाक जाय, मडगांव अख्खे क्लीन जावपाक जाय। तशेंच एक्शन घेतना सगळे मार्केटाचे बरोबर घेवपाक जाय। एन्क्रोचमेंट कॅन नॉट बी टॉलरेटेड एनीवेर इन द मारगांव टाउन, आयदर गांधी मार्केट, न्यू मार्केट or anywhere.
So that is to be removed. That we will take care. But this is one thing. And then they want that one traffic police should be appointed in Gandhi Market because of congestion and all. So we will write to the traffic police. सुपरस्टिशन रॅशनल डिस्कोर्स ह्या पुस्तकाचें भारतीय बायलां महासंघाच्या महाराष्ट्र फांट्याचे अध्यक्ष शांताबाई रानडेन मंगळारा प्रकाशन केलें. गोंय अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचो अध्यक्ष यज्ञेश्वर निगळेच्या अंधश्रद्धा ह्या पुस्तकाचो हो इंग्लीश अणकार. सुमन ओकान हो अणकार केला. मराठी आनी कोंकणींतल्यान सातत्यान बरयतात. सातत्य ही खंयच्याय एक गजालीक आमच्या गोंयकारांक ती सामकी उणी. एक खंयचोय विशय घेतलो सातत्यान ताजो प्रसार करप, लोकां मेरेन तें पावोवप, हाजे खातीर एक जे पळय धाडस लागता आनी सातत्य लागता. हेजे कडेन गुण तांचे कडेन बरे तरेन आसात. आनी म्हत्वाचें म्हळ्यार कितें, हें पुस्तक इंग्लिशीन येता हें सामकें बरें. इतल्या खातीर कारण इंग्लीश वाचपी लोकांक म्हाका दिसता ताची चड गरज आसा. कारण निमाणें आमी जाणात की पारंपारीक ज्ञान, देशी भाशा जाणा आशिल्ल्या लोकांक किंवा स्थानीक जे समाज आसात तांकां पारंपारीक ज्ञानांतल्यान किंवा ते जे कितें कामां करतात तातूंतल्यान अंधश्रद्धा हें तांकां केन्ना लागीं वचना. ते बरे तरेन रॅशनल विचार करपाक लागल्यात. आनी आमचे जे पळय संत किंवा व्हडले व्हडले जे पळय धर्म संस्थापक सुद्दां जे पळय पयलीं जावन गेले, बुद्धाचें उदाहरण घेवया. तांणी सदांच म्हणिल्लें की आपूण सांगता तुमी आयकनाकात, तुमच्या बुद्धीच्या कसवटणेर तुमी तें घासून पळयात आनी तुमकां जर तें लागता, तुमकां जर तें बरें दिसता घेयात. अशे तरेचो विचार फुडें व्हरपाची जी पळय गरज आशिल्ली आनी फुडें स्थानीक समाज बरे तरेन ताचें आचरण करतालो. पूण हालीं आमी पळयलां की आमी म्हणलें अशें की इंग्लीश, फकत इंग्लीश घेवन बशिल्ल्या लोकांक आज अशे तरेची चड गरज आसा. कारण आमी पळयलां की रामदेव किंवा असली एक वेगळी वेगळी पात्रां सद्या जी पळय गोंयांत येतात, सनातन बी सगळे तांचे फाटल्यान वैज्ञानीक दोतोर, इंजिनियर अशे बरे तरेचे विज्ञान शिकून खूब पयशे जोडपी लोक ताचे फाटल्यान इतले मोठ्या प्रमाणावर वचपाक लागले. ताका लागून बाकीचे समाज वचपाक लागले की तांचे मेरेन असलें पुस्तक पावपाची चड गरज आसा. आनी त्या नदरेन म्हाका दिसता की हें इंग्लीश ताचे अनुवाद आनी ताचें पुस्तक, हें पुस्तक त्या समाजा कडेन जर पावलें जाल्यार चड बरें जातलें. अलीकडच्या काळात म्हणजे विज्ञान आणि तंत्रज्ञान याची जी प्रगती झाली आहे त्याच्यापेक्षा अनेक पटीने धर्मांधता आणि अंधश्रद्धा याची वाढच होतीये असं चित्र आज आपल्याला दिसतंय. जे बुद्धिप्रामाण्यवादी माणसं आहेत ती सर्व बाजूनी त्याच्या विरोधामध्ये प्रयत्न करत आहेत, पण तरीसुद्धा त्यांचा आवाज क्षीण वाटावा इतक्या झपाट्याने ही संबंध अंधश्रद्धा आणखीन धर्मभोळेपणा म्हणण्यापेक्षा सुद्धा धर्मांधता ही जी वाढत चालली आहे ती फार धोकादायक आहे असं मला वाटतं. अंधश्रद्धा म्हणजे तरी काय, आपले जे काय समज असतील त्याच्या मागे आपल्या काही कल्पना असतात आणि त्या कल्पना खऱ्या आहेत का खोट्या आहेत त्या अनेक घटनांचा आपण कार्यकारण संबंध लावतो आणि तो कार्यकारण संबंध लावून आपल्याला असं वाटतं की आपल्या मनामध्ये ज्या कल्पना आहेत त्या सगळ्या खऱ्या आहेत, ते सत्य आहे. पण कालांतराने सायन्समध्ये झालेल्या सुधारणांमध्ये, प्रोग्रेसमध्ये त्या कल्पना आपल्या चुकीच्या होतात हे सिद्ध झालेलं असतं. तरीसुद्धा त्या आपल्या कल्पना म्हणून आपण टाकायला तयार नसतो आणि त्याला चिकटून बसतो. तेव्हा ही जेव्हा आपली वृत्ती होते की कार्यकारण संबंध आपण जो लावला तो चुकीचा आहे हे समजून सुद्धा आपण ते जेव्हा सोडायला तयार होत नाही त्यावेळेला ती खरी अंधश्रद्धा होते. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.